सरपंच बाब काल कितें तुवें घोटाळा उगड केलो पयर आनी आयज तुवें सरपंच पदाचो राजिनामो दिलो कितें कारण मोजकें कारण कितें? कारण काय ना हांव तेच घोटाळा काडपाक लागून सरपंच जाल्लो. काम जालें दिलो राजिनामो जालो. म्हळ्यार जो घोटाळा जाल्लो तो खबर आशिल्लो तुका? आरटीआय तुवें मागलेली? पयलीं आयडिया मागलेली तेका लागून तुवें घोटाळो वयर काडलो. ओके. की राजकीय घडामोडी बी कितें जावपाची शक्यता आसा अश्यो आयकूं येता? कश्यो राजकीय घडामोडी म्हळ्यार कितें बाबा घोटाळो तेणी केलो म्हणून तुका सरपंच पदा वयल्यान पांयउतार बी करपाक पडलें? ना 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 वयल्यान हांवें आमदाराक विनंती केली म्हाका नाका तें कळ्ळें का? ओके. म्हणून अशें आनी म्हणून तूं राजिनामो जालो? अजिबात काय ना म्हागेलें काम जालें. तुका फक्त हे घोटाळो उगड करपाचो आशिल्लें. घोटाळो उगड केलें आनी कितें कोणाचे कारकिर्दी जाल्ली हाड मरे हे आमगेले आतां म्हणटा ते कितें तेंचेच कारकिर्दी जाल्ली ते सगळो घोटाळो. ती रुक्मिणी गांवकार जी आशिल्ली पयलीं सरपंच तिका तुमी अविश्वास हाडून तुमी जाल्ले. मागीर आतां रोखडेंच तुका अजून 4-5 म्हयने सुद्दां जावना आनी परत तुमचो सरपंच पदाचो राजिनामो जालो म्हणटकीर मातशें लोकांक कुतूहल निर्माण जालां. पूण हांवें सांगलें तुका म्हागेलें कामूच तें आशिल्लें घोटाळो उगड करपाचें. घोटाळो उगड केलें आनी तूं सरपंच पदाचो राजिनामो जालो. आनी काय पदाक हे दिवपा जाय कितें टायम दिवपा जाय तो म्हाजे कडेन ना सद्याक. म्हागेलें कामा पुती हांव बिजी आसा. वैयक्तीक कामा खातीर तुवें कितें आसा ते खुर्चेचेर अन्याय करपा जायना कसो लोकांक त्रास जावपा जायना. जावपा दिवना रे 5 म्हयने जाले पूण कोणाची कंप्लेन आसपाना म्हणजे कितें अशें सर घोटाळ्याचें मुख्य कारण कितें आसलेलें? मुख्य कारण म्हणजे कोणाचें नियंत्रण ना. फक्त तोंडान उलोवप मरे आनी कार्यवाही कांय करप ना तेजेर. तूं बूक छापता आमचो स्टॅम्प वापरता आनी ते सगळ्यान पळोवन गिरावप गरज दिसता तुका सांग. कोण तरी खंय तरी ब्रेक लावपा जाय. आतां तुवें सांगलेलें की बिडो आपूण ह्या संदर्भान तक्रार करतलो. तुवें आतां रिटर्न कितें कंप्लेन केल्या? ना रिटर्न करुना. रिटर्न ते मिटिंगेक धरतले. मिटिंगेक बिडो कडेन कंप्लेन केल्या तुवें? विडिओ कडेन ओवरऑल बेश्टी रिटर्न करुना. रिटर्न करपाचें काय ना. तें आतां मंथली मिटींग जातली आमची पळय न्ही फोर्टनायटली मिटींग त्या मिटिंगेक धरतले कितें करपाचें. फोर्टनायट मिटिंगेक थरतले? हय. आनी त्या मिटिंगेक समज दिवपाचें जाल्यार दितलें ना जाल्यार ना? तेंचे वीश न्ही मेजॉरिटीचे वीश. हांव मानतलोच ते दिवपाचें म्हणून. घोटाळो नेमको कोणी केलो तो खबर ना? ना आनी एक मनशाक न्ही तेका हांव ग्रुपूच वावरता आनी खूब वर्सां जालीं तेका 10-15 वर्स तरी जालीं अशें चालूच आसतें. कितलेशे लाखोचो घोटाळो आसा? लाखाचे. ओके. तुजें नांव कितें? दामोदर सुर्या बांदेकर.